विसवापरांत तुमकां येवकार. पोरन्या गोंयांत खोर्ले उद्देगीक वसणुकडे रावपी लोकांनी आयतारा दनपारां 2 हार धरले. मात राना खात्याक कळोवन पसून तांचो कोणूच थंय पावलो ना. वसणुकेंत येवच करतल्या खेळटल्या भुरग्यांचे बरे वायट करीत म्हणून लोकांनी हाराक धरून दवरले. पोन्न्या गोंयांत खोर्ले उद्देगीक वसणुके कडेन मोठी कॉलनी आसा. वसणुकेक कुशीकच रान आसा. फाटल्या कांय दिसां सावन त्या वाठारांतल्या लोकांक हे हार त्रास करताले. थंयची सुणी ह्या हारांनी खाल्ल्यात. वसणुकेंत आशिल्ल्या वीज कचेरेचे कुशीक रावपी लोकांक आयतारा हे हार दिश्टी पडले. तांणी रोखडेंच राना खात्याक कळयलें. मात कोणच आयले ना. ते कचेरेंत काम करपी लिओ डिगामा आनी विक्टर कुलासोन लोकांक बरोबर घेवन हे दोनय हार गटारांतल्यान ओडून भायर काडले. लोक म्हणटात 3 हार आशिल्ले. एकलो सुटलो. दोगांक धरल्यात. आज सकाळी 9 सुमार हार दिसलेले. आमी मागीर 10 सुमार फॉरेस्टाक फोन केल्ले. तर एक म्हणटा की ते आत्तां धाडून दिता म्हणटा. धाडूंकूच ना तेणी. मागीर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट दिसले भुरगे आनी सगळे आमी हाराक 2 हाराक धरले. मात राना खात्याचो कोणच थंय दनपार उसरा मेरेन पावंक नाशिल्लो. राना खात्यान आतां तरी ह्या हारांक व्हरचे अशें थंयचे लोक मागतात. खोर्लेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आतां पळोवया खेळा मळावयल्यो खबरो. एका तेंपावेलो चर्चिलाचो खडेगाठ खेळगडो ओडाफे ओकलीन आयतारा आय लिगांत चर्चिलाचो धुंवर काडटना लोकांनी पळयलो. मोहन बागाना खातीर खेळटना ओडाफेन चर्चिलार केल्ली हॅट्रिक सगळ्यांक याद उरतली. मॅचीत पयलो गोल मारून चर्चिलान लीड घेतली. मात मोहन बागानान लीड भरून काडून चर्चिलाक 3-2 मारले. ह्या जैता उपरांत आय लिगान मोहन बागान 3ऱ्या सुवातेर जाल्यार चर्चिल 4थ्या सुवातेर पावले. मात चर्चिलाची आनीक एक मॅच उरल्या. चर्चिल ब्रदर्साचो आदलो खेळगडो ओडाफे ओकोलीन आयतारा इतिहास घडयलो. ओडाफे चर्चिल ब्रदर्स पंगडा खातीर सदांच बरो खेळ करतालो. आयतारा ताणें असोच खेळ केलो. मात तो चर्चिल ब्रदर्सा खातीर न्ही जाल्यार आपणालो नवो क्लब मोहन बगाना खातीर. खेळ सुरू जालो तेन्ना 5व्याच मिनटाक चर्चिल ब्रदर्सान पयलो गोल केलो. मात मोहन बगान पंगड मात्तूय बेजार जावंक ना. ओडाफेन रोखडोच गोल करून खेळ बादाबाद केलो. खेळाच्या दुसऱ्या अर्दान ओडाफेन 2 मिनटाक एका फाटोफाट 2 गोल मारून हॅट्रिक केली. चर्चिल ब्रदर्सान खेळाच्या शेवटाक एक गोल केलो. मात ताका आनीक गोल मारपाची संद मोहन बगानान दिवंक ना. मोहन बगानान 3-2 गोलांनी जैत मेळयलें. ह्या पराभवाक लागून चर्चिल ब्रदर्स आय लीग सर्तीत 4थ्या सुवातेर पावला. तांची एक मॅच अजून उरल्या. मोहन बगान सध्या 3ऱ्या सुवातेचेर आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर चलचित्र खबराकार प्रसाद हरमलकर. भायल्या फुटबॉल क्लबांनी खेळपाची संद वगडायली म्हणून भारताचो आदलो डिफेंडर महेश गवळी सध्या पिकासांव करता. तो म्हणटा जेन्ना ताका भायल्यान आपोवणें येतालें तेन्ना तो ती संद घेवंक पावलो ना. महेशान कितलींशींच वर्सां हांगासरल्या क्लब आनी भारताच्या पंगडाचो डिफेंडर म्हणून गड सांबाळ्ळो. संद येताली तेन्ना ताका फुडें धुकलपी कोणी मेळिल्लो जाल्यार तो येन्ना मलेशिया, सिंगापूर वा इंग्लंडांतल्या क्लबांक खेळपाचो. भारतान फुटबॉल खेळाचो दर्जो संवसारीक फुटबॉल खेळाच्या मानान तितलोसो बरो ना. मात भारतांतल्या बऱ्या फुटबॉल खेळगड्यांचेर संवसारांतल्या नामनेच्या क्लबांचें लक्ष आसता. मँचेस्टरच्या बऱ्या पंगडाक बायकचुंग भुतिया खेळटालो. मात विजाक लागून ताका खेळ सोडचो पडलो. अमेरिकेंतल्या कान्सास क्लबाक सुनील चेत्री खेळटालो. गोंयच्या महेश गवळीक विदेशांतल्यान जायत्यो ऑफरी आयिल्ल्यो. मात ह्या ऑफरींचो लाव तो कित्याक घेवंक शकलो ना तें ताच्याच तोंडांतल्यान आयकुया. I think I could have gone abroad to play. I had opportunity, I had offers, but I did not go. Means I did not have that background, means supporting background who could advise me, go Mahesh, go, who had pushed me. Nobody had. I just kept on playing the domestic league. Which are the countries you had offers from? I had Malaysia, then Singapore, and once the Indian team toured to England. From there, the agent had offered me Joe Polancheri, I'm Vijayan, all these guys. ताच्या फॉर्मा विशीं विचारले तेन्ना महेश कितें म्हणटा तें आयकुया. Before last year, I was totally out of the football. I think more than 3 months, and then I came back, and I played very good. Ups and downs are there in life, and people should know all these things. And that doesn't mean that playing bad against East Bengal or some other team, other matches. I took my decision because I knew this is the right time for me to retire. But you still feel you're at the top of your game to deliver at club level because you've not retired from club football. You still feel you're at the top of your game because you are you're at the heart of Dempo's defense now. Yeah, definitely. I feel myself always not top of the world,
but in a good form, and I'll keep this form for my Dempo as much I play for Dempos. What is your future plan from here? You would like to retire with this club, or you have any other plans of moving out? Any other offers that you might be getting from other clubs? Not yet, but I will play as much I can. I play for Dempos. If Dempo gives me more years, then definitely. If no, then I'll try some other clubs. महेश भायल्या क्लबांक खेळू वा ना पूण ताच्या खेळाविशीं मात्तूय दुबावना. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. पणजे फाटले 10-12 दीस जाले पश्चिम विभागीय लोकोत्सव चलता. कला आनी संस्कृती खातें आनी उदयपूर सांस्कृतीक केंद्र मेळून हो 10 दिसांचो लोककला महोत्सव वर्सान वर्स घडोवन हाडटा. वेगवेगळ्या राज्यांच्यो लोककला, खाणा जेवणां आनी हस्तकारागिरांनी तयार केल्ल्यो तरेतरेच्यो वस्तू हे ह्या उत्सवाचें खाशेलेपण. आयच्या आमच्या व्हिडिओत हो लोकोत्सव पळयत हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़े की हवा ठंडो.